फायनल रोल जो SIRाचो फायनल रोल येयल्लो आसा आनी हांव म्हणलें तशें म्हणजे आतां एक न्यू रोल जन्मान येयला. आतां कसो तो हे भुरगे कशें तयार जाला ते आतां आमी एग्जामीन गेले उपरांत आमकां कळटलें. जेन्युइन वोटर्स डिलीट जाल्या, बोगस वोटर्स रिटेन जाल्या, हे आमी व्हेरीफाय केल्यारूच कळटलें. आमी टायम टू टायम आमचे ऑब्जेक्शन्स इन रायटींग दीत आसात, पूण ताजे उपरांत आमकां रिस्पॉन्स काय येनाशिल्लो. तुमकांय खबर आसा टायम टू टायम आमी कितलीशीं हें केल्लें आहा. वयल्यान आमी मॉनिटर करताले तेन्ना आमच्या वयल्यान केसी जाताले. हें सगळें जाल्लें आहा हे एंटायर SIR प्रोसेसान. आनी आतां आमी जेन्ना व्हेरीफाय करताले प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रत्येक बूथ लेवलाचेर जेन्ना व्हेरिफिकेशन करताले आनी आमी जेन्ना कळून येतलें की खरेंच जेन्युइन वोटर्स डिलीट जाल्या काय ना हेजेर आमकां कळटलें की कितें सुमार हें केल्लें आहा तें. कित्याक आमी हेज्या पयलींय म्हणलें आहा की BJPक आतां नॉय टूल मेळ्ळो आहा टू कम इन टू पावर, टू स्टे इन पावर. SIR हें करून जेन्युइन नॉन BJP वोटर्सांक डिलीट करप आनी कशे भशेन पावरां येवपा खातीर हो एक नॉय टूल. पयलीं आसताले EVM म्हणटाले आमी, ताजे उपरांत आमदारूच घेवप होलसेल, आनी आतां हो नवो टूल काडलो आहा तेमी SIR. आनी हो पॅटर्न सगळ्या इंडियाक चलता. तुमी पळयल्लें आहा आमी कितले जे कितें मांडलां जाल्यार ते रिप्लाय म्हण जस्टिफाय करपाचो वो जस्टिफायबल रिप्लाय केन्नाच मेळना. DO जावं CEO जावं जस्टिफायबल रिप्लाय आमकां केन्ना मेळूं ना. पूण आतां फायनल जो रिजल्ट तेमी आमच्या मुखार दवरलो आहा तो आतां आमी व्हेरीफाय केल्यारूच कळटलें. आतां एक बरी गजाल म्हणल्यार तेमी सांगलां की एपील करपाक 15 days टायम दिल्ले आसा. सो दीस इज समथींग गूड एंड वी होप दॅट जे एपिलांतल्यान एड जातले तांकां हे रोलाचेर कन्सिडर जावपा जाय. कित्याक सपोज म्हणटू फाल्यां इलेक्शन जेन्ना डिक्लेअर जाता आनी फक्त जो फायनल रोल रिलीज जाल्लो आहा तोच सपोज एडॉप्ट केलो इलेक्शनाक जाल्यार जेन्युइन वोटर्स भायर पडटले. सो हें जावपा जायना. सो सपोज एपीलाच टायम दिल्लो आहा 15 दिसां जाल्यार ते जे एड जातले जेन्युइन वोटर्स जे एड जातले तांकांय बी वोटींग रायट्स हासील जावपा जाय. केन्नाच तें इलेक्शन जावं. सो हो आमचो सामको स्ट्रॉंग डिमांड जावन उरता.